ये आमी पळव्या त्या ताराची शिमटी दर्या, ये बेलयाक वचूया, त्या बाळाची भेट करूया. ग्लोरिया 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 en excelsis Deo. ये आमी पळव्या त्या ताराची शिमटी दर्या, ये बेलयाक वचूया, त्या बाळाची भेट करूया. ग्लोरिया 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 in excelsis Deo. लुकाचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हणलें, सुर्याचेर, चंद्रिमाचेर आनी नखेत्राचेर खुणा जातल्यो. सोमदीर गरजता तो आयकून आनी लारां उचांबोल जाल्यार ती पळोवन संवसारार राष्ट्रां सारकींच गाबोरतलीं आनी तोलमोलतलीं. पृथ्वीचेर येवचें आसा ताच्या हुस्क्या कापून मनशाचो जीव वेतलो विरगून. तर अंतराळाच्यो शक्त्यो कलकलतल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पोदवेन आनी व्हडल्यान मोहिमेन एका कुपा मदें येताना ती देखतली. हें घडून सुरू जाता तेन्ना गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुमी तुमचीच चोत्राय धरतात, ना तर कामचाऱ्यांक लोबदोन बेबदिकाय करून आनी ह्या जिविताचे हुस्के काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. आख्खे पृथ्वीचेर आसलोल्या सगळ्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. येवचो आसा त्या घडयांनी मदल्यान सुरक्षीतपणी फुडें वचूंक आनी मनशाच्या पुता मुखार भिरांती विणे उबी रावंक तुमकां घोटाय मेळचे खातीर सगळे वेळार मागणें करून जागृत रावात. देवाचें उतर हें.